आयज आमकां एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवचें पडलें. रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ ओवर 80 ऑर्गनायझेशन जी वांगडा आयिल्लीं ओपिनियन पोलाच्या टायमार जे आमी सेलिब्रेशन केलां 3 दीस पयलीं, एक पाऊल एक चडाचें करून एक थीम आमी घेतिल्लो गोंयकारांक, ते आमी डिसायड केलें फॉरवर्ड फुडें व्हरपाक, गोंय पासून ती लढाई फुडें व्हरपाक. आनी जेन्ना आमकां कळून आयलें की सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी CEC जी गोंयान आयिल्ली आसा सद्या, with respect to the petition filed by Goa Foundation against the projects, the 3 linear projects which are going to pass through Bhagwan Mahavir Wildlife Sanctuary आणि मोले नॅशनल पार्क. सो तांकां सुप्रीम कोर्टान धाडल्या टू इन्स्पेक्ट वॉट इज द लायकली डॅमेज. आणि आमी जी 80 ऑर्गनायझेशनां बराबरी आयल्या, वांगडा आयल्या, आमी डिसायड केलें की ते जेन्ना गोंया आसा आमी तांकां एक अपील करूंक सोदता, एक आमचो आवाज दिवंक सोदता आमी तांकां की हे जे 3 प्रोजेक्ट्स आसा जो हो सरकार पुश करूंक सोदता एगेन्स्ट द विशीस ऑफ द पीपल. सगळ्यांक खबर आसा इट इज एंटी स्टेट, एंटी पीपल, एंटी डेव्हलपमेंट. म्हणजे ते सांगता डेव्हलपमेंट कोणाचो? आमकां सगळ्यांक खबर आसा क्रोनी कॅपिटलिस्ट. हे जे थोडेशे 2-3 इंडस्ट्रियलिस्ट आसा, एकट्यान कोल मायन घेतिल्ली आसा ऑस्ट्रेलिया, तो कोळसो हाडपाक सोदता. आनी हो कोळसो कोणाक? हो गोंयकारांक न्ही, खंयच्याच इंडस्ट्रीक न्ही जी गोंयान आसा पळय तांकां. ह्यो इंडस्ट्रीज आसा इन नॉर्थ ऑफ कर्नाटका आनी साउथ ऑफ महाराष्ट्र. हे जेन्ना आमी इन्व्हेस्टिगेट केले, स्क्रुटिनायज केले, सगळे एविडन्स जे आमचे कडेन आसा तातूंत स्पश्ट जालें की हो कोळसो फक्त इंडस्ट्रीजांक व्हरपाक, आनी त्या खातीर हांकां डबल ट्रॅकिंग केल्लें जाय, त्या खातीर हांकां एक्सपान्शन ऑफ नॅशनल हायवेज केल्ले जाय, त्या खातीर जे 100 न्हंयो आमच्यो नॅशनलायज केल्ल्यो नोव्हेंबर 2016 त्यो ह्या खातीर. अँड दिस इज अ लार्जर प्लेन अंडर सागरमाला. आमचे गोंय एक नखेत्र म्हणटा पळय ते पर्ल ऑफ द ईस्ट. अख्ख्या जगाचे लोक येता आमचे गोंय आमची ही नॅचरल ब्युटी पळोवपाक. ऑलमोस्ट 4.3 लाख लोक टुरिझमाचेर डिपेंडंट आसा. पोट चलता ताचेर. धाकटी हॉटेलां जावं, व्हडली हॉटेलां जावं, शेक जावं, टॅक्सी ड्रायव्हर जावं, रेंट अ कार जावं, मोटरसायकल पायलट जावं, हे जावन आसा आमचे दायज. हाचेर कितल्या लोकांचें पोट चलता. जेन्ना मायनिंग बंद जाली ही एकूच इंडस्ट्रीज उरल्या, आनी हे जर प्रोजेक्ट आयले जाल्यार हे काबार जातले. इट विल कोलॅप्स. सो वी विल बी ब्रिंगिंग टू द नोटीस ऑफ द CEC that these 3 projects are going to damage Goa not only environmentally but economically also. आणि हे प्रोजेक्ट पुश करपाक there is a connivance of हे पळय आसा सरकार चलयता ते. there are officials from the environment ministry, officials from the Goa pollution control board, officials from the forest department, officials from MOEFCC. हे सगळे मिळून हे फक्त क्रोनी कॅपिटलिस्ट पळय आसा तांकां फायदो करपाक आमचे गोंय नष्ट करपाचें आसा. सो दीस वील बी आवर मेन एम टू ब्रिंग टू द नोटीस ऑफ द CEC की सगळी अयशीं वयर ऑर्गनायझेशनां जी आयल्या वांगडा, कन्सर्न सिटीजन, एन्व्हायरमेंटलिस्ट, एड्युकेशनिस्ट, सायंटिस्ट आनी यूथ, स्टुडंट्स जे आयज तांकां क्लासरुमान बसंक नाशिल्ले ते रस्त्यार आयले बावले की तांचो फुडार कितें जातलो, फुडले पिळगेचो फुडार कितें जातलो, जो अजून जल्मान येवना तांचो फुडार कितें जातलो. त्या खातीर
आयज आमी हो अपील करपाचें आसा. हाचे फुडें आनी डिटेल सांगपाक आय रिक्वेस्ट माय कोलीग श्री विकास भगत ताचेर इन्फॉर्मेशन दिवपाक. कॅप्टन बाबान सगळं तुमकां वेवस्थीत सांगलें आसा की ही जी येवपाचें आसा ते गोंयांक 22 तारखेक आयले आनी ताजेर ते अभ्यास करतले. आमकां सगळ्यांक खबर आहा की वेस्टर्न घाट हो 4 स्टेटी भितर लागता. एक महाराष्ट्र, गोंय, कर्नाटक आनी केरला. आतां हो वेस्टर्न घाट कसो सांबाळप, कसो दवरप आनी हो समज नश्ट जालो जाल्यार फक्त ह्या 4 स्टेटीकूच न्हय, भारतांतूच न्हय तर हो संपूर्ण जगाचेर हाजेर परिणाम जाता. हाचे तज्ञ बऱ्यापैकी तुमकां सांगतले. आनी फाटली कितलेशेच म्हयने आमी पळयतात की हे 3 प्रोजेक्ट जे सरकार नाकासले ते गोंयच्या बोर्डार मारपाक सोदता. सुरवातेक म्हळ्यार आमचे आदले मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरान हाजेर विरोध केल्लो की आमकां गोंयांक डबल ट्रॅकिंगाची गरज ना म्हणून. पण स्वता गुरू म्हणटा ताका सीएमान मागीर म्हणलें ना, मनोहर पर्रीकरान तशें केन्नाच म्हणलें ना म्हणून. म्हणजे दोन्ही व्हिडिओ व्हायरल जाल्ले तुमी पळयले आसतले. दुसरो म्हणल्यार ट्रान्समिशन लायनीचो तो जो जाग्याचेर जाता थिंग हजारांनी झाडां मारप आनी सरकार सांगता झाडां मारली उपरांत आमी झाडां लायतले म्हणून. झाडां मारली उपरांत तुमी झाडां लायनात, फक्त रोंपी लायतात. ते झाड परत व्हड जावपाक 25 वर्सां लागता. पण ह्या 25 वर्सां भितरले जे पळय निसर्गाक त्रास जातलो जावं मनशाक त्रास जातलो हाची भरपाई कोण करतलो, हाचे सरकारान विचार केलो काय कितें, पयलो प्रश्न आसा. आनी दुसरें म्हणल्यार हे जेन्ना करतना रस्तो वाडयलो, रेल्वे वाडयलो की एक मोलेम वायल्ड लायफ सँच्युरी, दोन्ही वायल्ड लायफ सँच्युरी ज्यो आसात त्यो काबार जातल्यो. आनी आमी मनीस आमचो विचार करतात. हाजेर ज्या वाठारांत रावपी बारीक बारीक जनावरां आसत, पक्षी आसत, हाजेर सरकार विचार करता काय कितें, हाजेर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान विचार केला काय कितें. हे सगळें जेन्ना आमची दोळ मुखार आयल्यो, कोर्टाक गेले उपरांत कोर्टान डायरेक्शन दिलें. कोर्टाच्या डायरेक्शना सकल ही कमिटी येता आनी हाजेर पुरायपणान अभ्यास करपाक येता. ह्या कमिटी कडेन आमची एक ग्रुप तांकां मेळपाचो प्रयत्न करतलो आनी आमी तांचे कडेन उलोवपूय जातले. पण तुमच्या माध्यमांतल्यान आमी मुद्दम पावोवपाक सोदता गोंयच्या वाठारांतल्या ह्या लोकांक की हे प्रोजेक्ट पात्यार मारले उपरांत जाले उपरांत कशी पद्दतीची नाशाडी फक्त गोंया भितर जावप ना तर निसर्गाचेर हाजेर परिणाम कितें जातलो. आतां तांचे एक म्हणणें आसा की आमी एनजीओ जे आसात ते तुमी आयकतात की दर वेळाचेर ते म्हणटात एनजीओ डेव्हलपमेंटाक विरोध करता. आमी परत एकदां आमी दर वेळार सांगला आनी परत एकदां ह्या माध्यमांतल्यान आमी स्पश्ट करतात डेव्हलपमेंटाक आमचो विरोध ना, पण निसर्ग काबार करून, गोंय काबार करून उदरगत ती कोणा खातीर हेही सरकारान आमकां स्पश्ट करचें. दर एकल्या जर तुमी कोणाकय जर विचारले जाल्यार सांगतलो की एक शेतकार भाव सांगतलो जावं बाकीलो गोंयकार सांगतलो निसर्गाचो आमकां अत्यंत गरज कितें आसा. आमी निसर्गाचेर जाल्ली हानी ताजे उपरांत जो परिणाम जाल्लो तो केरला बाड जो येयल्लो पळय ताजे उपरांत पयलें बाकीचे अशें कितलेशे वादळ आयली तातूंतल्यान आमची नाशाडी जाली ती आमी सगळ्यांनी पळयल्ली आसा. आनी आतां लागींचें जर आमी पळयत जाल्यार फाटल्या दिसांनी जो पळय कोविडाचो जो विशय आसलो तो हें सगळें मनशान केल्ली कर्मां आनी परत दर वेळार आमी त्यो चुको करतले काय कितें. सरकार दर वेळार त्यो चुको करतले. डेव्हलपमेंटाच्या नांवांनी तुमी आनी कितले गांव काबार करतले, तुमी कितले वाठार काबार करतले हे सरकारान स्पश्ट करपाक जाय. आमी विरोध परत एकदा स्पश्ट करतात, आमी डेव्हलपमेंटाक विरोध करना, पूण निसर्ग काबार करून आनी सैम काबार करून आमकां डेव्हलपमेंट ना. आरोग्याचे आतां परिणाम जावपाक सुरवात जाली लोकांक. झाडां आमकां अत्यंत गरजेची आसात हे तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. आनी लागींची गजाल सांगपाक म्हळ्यार 3 दीस फाटीं गांवडोंगरी वाठारांत आमचो एक भुरगो वतालो गाडयेंतल्यान ताणें फोटो मारलो, व्हायरल जालो आसलो. पट्टेरी जे वाघ आसाय पळय ते ताका रस्त्यार दिसपाक पडले. आतां ही जनावरां रस्त्यार हाडपाची परिस्थिती त्या कोणी लायली. रानार आमी रानां पुंतून खायले उपरांत ते रस्त्यार येवचे ना जाल्यार खंय वतले. आनी सरकार हाजेर कितें उपाय करतलो काय कितें. म्हाका दिसता निदान आमच्या ह्या कमिटीन तरी आमची मागणी मान्य करून घेवपाक जाय. आनी आमची मागणी इतलेच आसा की हे 3 प्रोजेक्ट हाजेतून खोलायेन अभ्यास करचो, तातूंत भितर वयचे, प्रत्येक एंगलान ताजेर विचार करचो आनी जाता तितले बेगीन हे 3 प्रोजेक्ट ताणें तांच्या रिपोर्टा भितर घालचे की गोंयाक सद्याक तरी ते नाका, गरज ना म्हणून. आनी तांचो रिपोर्ट जो आसा तो तांणी सुप्रीम कोर्टाक दिवचो अशी आमची तुमच्या माध्यमांतल्यान तांचे कडेन मागणी आसा. आतां आमचो बाब जयेश शेटगांवकर तो रावता मोर्मुगांव सारको द एपी सेंटर फ्रॉम वेअर सगळे प्रॉब्लेम स्टार्ट जाता पळय ते, कित्याक कोडसो थंय येता. आमी ताजे कडचे आयकया कितें परिस्थिती आसा थंय पळय.
माझे नाव जय शेटगांवकर आणि बेसिकली हांव सडा वाठारांत रावता. सडा म्हटल्यार बेसिकली द बेस पॉयंट ऑफ कोल, जिंगा इम्पोर्ट जाता तो कोल भायल्यान जो येता तो बेस पॉयंट आसा पळय तो मुर्मुगांव आसा. आतां आमकां सड्याकारान आनी म्हाका जर अशें फील जावपाक लागला की गोंयकार इज लुजींग देयर स्मायल, की आमकां जी आमची देवान जी देणगी दिलेली ज्या प्रमाणे आमचो नेचर आसलो त्या प्रमाणे गोंयकार फूल दिसभर हस्तुरपणाचो उरतालो, म्हणजे हसत उरतालो, लोकांक त्या प्रमाणे वेलकम करतालो. आयज ह्या आफ्टर कोविड सिच्युएशनाच्या पयलीं आनी कोविड सिच्युएशना उपरांत आयज गोंयकारांचेर न्हू हांसणें म्हणजे जे लोक जे हसताले पळय ते मातशें बंद जावपाक लागला. कित्याक लागून बेसिकली हांव हेका रिस्पॉन्सिबल करता की जे डिस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जे चालू आसा, धर तूं मेलावली जो कोल डबल ट्रॅकिंग, हे सगळे जे प्रोजेक्ट जे आसा पळय ते आमकां न्ही खंय तरी गोंयकाराचेर लादले जातात ह्या गोष्टी खातीर म्हणटा. कित्याक अशें बारीकली नोट करून गेलो जाल्यार हितून घरां कोणाची वयतात, गोंयकाराची वयता, जागे कोणाचे वयता, गोंयकाराची कोणाक वयता, हेल्थ कोणाचे बिगडटा, गोंयकाराचे बिगडटा, पूण लास्टाक जो फायनान्शियली जो कोणाक जो फायदो जर जाता जाल्यार तो कोणाक जाता? गोवा गव्हर्नमेंटाकय जायना. खंय तरी एक प्रायव्हेट कंपनी येता, आपूण ते एमपीडीचे पोर्ट लीज करता आणि त्याचो कॉन्ट्रॅक्टूय तो स्वता चलयता किंवा खंयचो एक लोकल एमएलए थंयसर चलयता. सो हे जे बेसिक जे प्रॉब्लेम्स आसा पळय त्याच्या खातीर गोंयाक आनी गोंयकारा खातीर खरोच एक्चुअली थ्रेट कायंड ऑफ थिंग जाल्लो आसा की गोवन्स आर लुजींग देयर स्मायल्स. आनी आतां ह्या ओवरऑल प्रोजेक्टान गोंयकारांक कितें मेळटलें? इट इज ओनली लेफ्ट इज डिस्ट्रक्शन. जावं ते मेलावली डबल ट्रॅकिंग, सगळे दोंगर कापपाचे, जर तूं 4 लेन आयज जे रस्ते आसा पळय तेची स्टेट पळया. वी आर टॉकिंग अबाउट 6 लेन रोड. हे 4 लेन हेंच्या कडेन सांबाळना. ते 6 लेनाचे आमकां आशा दाखयता की फुडें व्हडले 6 लेन जातले आनी आमकां मेळटले म्हणून. बट आय डोंट थिंक सो आमच्या मोगान जायना. जर आमच्या मोगान जर जाता जाल्यार हे 4 लेन पयलीं आयज सारके रेडी जावपाचे, हे आमकां फिजिबल दवरपाचे, देन वी टॉक अबाउट 6 लेन्स. सो सेम वे जेन्ना आमचे न्हंयो वयतल्यो, जे आयज सागरमाला प्रोजेक्ट म्हणून जो आमचेर येयला, ज्याच्या प्रमाणे जे एक न्हंय काडून जे प्रायव्हेटायज म्हणजे सेंट्रल गव्हर्नमेंटा कडेन वयतले, आमचो कंट्रोल खंय उरतलो? आमचे नुस्तेकार भाव खंय वयतले? फाल्यां सपोज जर नेवीची रिपोर्ट रावली आनी फाल्यां यू कॅनॉट फिश हियर, हिंगा तुवें नुस्तें धरप ना म्हटलें जाल्यार तो खंय वयतलो? सो दिस इज डायरेक्टली न्ही आमचे गोंयकाराची स्मायल न्ही गोंयकाराचे लायफ सोंपोवपाक पावल्या. आतां माझी रिक्वेस्ट, एंटायर मुर्मुगांव इज ऑलरेडी पोल्युटेड, तातून तुका डाउटच ना. मॅक्झिमम प्रूफ इफ यू वॉन्ट, द मॅक्झिमम कोविड डेथ्स आर फ्रॉम मुर्मुगांव. मॅक्झिमम दिस इज डायरेक्ट रिलेटेड टू द ब्रिथींग प्रॉब्लेम्स. सो आनी एक्झाम्पल हेच्यातून व्हडलें कितें जाय गव्हर्नमेंटाक की बाबा तुका सांगपाक की बाबा दीस प्रॉब्लेम्स आर ओनली लेड टू अ डिस्ट्रक्शन, नथिंग एल्स. आता आमची रिक्वेस्ट एंटायर फ्रॉम मुर्मुगांव, एंटायर फ्रॉम गोवा, आमचे सगळे जे 10-50 जे ग्रुप जे इकडे जाल्यार ते रिक्वेस्ट टू सीईसी, द लास्ट होप विच इज लेफ्ट टू द सीईसी, की तुम्ही जेन्ना आयज जे एक्चुअली जे आमचे ग्राउंड लेवलाचेर पळयतले, सो वी रिक्वेस्ट यू काइंडली स्क्रॅप दिस. त्यांच्याकडे ऑथॉरिटी आसा काय नको, बट एटलीस्ट गिव्ह दी बेस्ट पॉझिटिव्ह इन फेवर ऑफ गोवन ब्युटी. कित्याक गोंयचे जे टुरिस्टीक डेस्टिनेशन जे झालेले आसा पळय गोंयांत आयज इबडटा, खंय तरी ते फॉरेनाचे बोटी हार्बर पोर्टाक रावता, त्याच्या लेफ्ट सायडीक काळो कोळसो. आय डाउट नॅशनल इंटरनॅशनल टुरिस्ट विल गेट डाउन फ्रॉम द शिप. म्हाका दिसना. सो वी आर द मेन द हब ऑफ गोवा इज अ टुरिस्टीक डेस्टिनेशन, आनी तेच जर काळें करून उडयलें जाल्यार गोंयांत आनी कोण येतलो? एक्सेप्ट अदानी, जिंदाल आनी JSW सोडले जाल्यार बाकीचे कोण येवचे ना. ते बी येतले कित्याक? पेमेंट दवरपाक. सो गोवा एट द अर्ज ऑफ वी आर लुजींग अवर स्मायल. पूण खरेंच आमचे लायफ वयच्या पयलीं इट इज हाय टायम टू अंडरस्टँड गोंयकारांनी अंडरस्टँड जावन आनी गोंयकारां सगळ्यांनी एक जावन. वी आर ओपोजिंग, बट खंय तरी आयज सीईसी कमिटी खंय तरी बरो steps towards येयला की something good will happen and we are hoping that the results will be really good will come. Like मेलावलीचे लोकांक कसो रिझल्ट मेळ्ळो त्याच प्रमाणे आम्ही अशा आशा धरून वयता की सीईसी खंय तरी बरो रिपोर्ट धाडटले and they will scrap this all the projects. Thank you. Captain, how many organizations have come together? Total almost 80 organizations from all over Goa. Right from Kankon to Pende and Sange to Mormugaon. Who is the convener of this platform? There is no convener. We have all come together under the theme of Goikar, Ek Paul, Ek Characha. Topic? Yeah. You all will be calling on this committee if given this CEC
Yes, we have put up a request. Some of the organizations among 80 have already been given an appointment. Now we are asking for a combined list we want to give. Even a nominal presence of a delegation allowed to meet. And we are very hopeful that once, like they have already come and they are already proceeded to Karnataka, they will come back. And today, fortunately and ironically, our hope is on the forest officials of Karnataka who have said no, they will not give permission. And आमचे forest officials, they are saying that if there is development, you should allow.